क्रिस्त ते मोगाळ बाबा बहिणीनो बाबार्थ वरवीं अजापां जातात. जर तर बाबार्थ आसा तर थंयसर अजापां जातात. Where there is faith, the miracles will take place. अजाप म्हणलो शब्द ग्रीक थाउमासियोन शब्दांतल्यान आयला. अजाप म्हळ्यार कितें मोगाचें मनशाच्या चिंतमा आनी तशेंच सत्तेच्या भायर जावची दैवीक घडपां वा दैवीक गुणां म्हणटात. अजापां सदावत दैवीक उपस्थितींत जातात, देवाच्या उपस्थितींत जातात. अजापांक खुणा सायन म्हणून सांगतात. अजापां जेजूच्या दैवीक मिसावाचो एक गुर्त म्हणून रुजू केलें. जेजून आपल्या परगट जिणेंत जायतीं अजापां केलीं. जेजून असरें केल्ले वरवीं जायतो लोक ताचो पाटलाव केलो आनी ताचो पाटलाव करूंक लागलो. ताची असऱ्यां पळोवन लोक ताका देवाचो पूत आनी खरोच देवाचो प्रवादी म्हणून सत्मानूंक लागले. जेजू म्हणटा, सांसवां तितलो भावार्थ आसा तर तुज्या जिवितांत अजापां जातलीं. जेजू थंय खरो भावार्थ आसा तर जायतीं अजापां जावंक पावतात. सांत बोनावेंचर अशें म्हणटा, खंयसर देव आसा थंयसर अजापां जावंक शकतात. Where there is God, the miracles will take place. जो कोण एकलो अजापां करूंक शकता ती सकत देवा तावंस येता, ती सगळींच्या देवा बापा तावंस येता. अजापा विशांत पवित्र पुस्तक अशें सांगता, देवाक आसात जाल्लें कितेंच ना. लुकाचो वांजेल अध्याय 1:30-7 देव जावन आसा अजापांचो उगम आनी मूळ. गॉड इज द सोर्स ऑफ मिराकल्स. देव अजेपणा वरवीं खरी अजापां जावंक शकता, कित्याक आमचो देव पदवेदार, सत्यवंत आनी महोन्नत जावन आसा. इज ऑलमायटी, ऑमनिशंट आनी ऑमनिपोटेंट म्हणटा हांव. जेजून असऱ्यां करूंक उद्देश कसलो जावयेत. पयलें जेजून मनशां ते कणवळाय दाखोवंक आनी मनशाची गरज बगोवंक ताणें अजाप केलें. मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 1:14 वळींत आमी पळयता, जेजू कोडकाराक भेटतासतना तो कणवळ्यान भरलो. ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी बरें केलें. जेजूचे अजापा वरवीं देवाचो मोग आनी मनशाची दूख खाण उडोवंक कारण जालें. दुसरें जावन जेजू जावन आसा देवाचो पूत म्हणून स्पश्ट करूंक अजापां केलीं. जेजूची अद्भुत कार्यां, ताच्या सेवेचो ल्हान ल्हान भाग म्हणून आमकां तिडसिता. धर्मदूताचें कृत्य अध्याय 2:22 अशें सांगता, नजरेचो जेजू देवान पासंद करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्लीं ती असऱ्यां विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात. तिसरें जावन अजाप जेजू नवो सर्ग भुमीचेर स्थापन करूंक आयलो म्हणून जेजूची अजापां आमकां स्पश्ट करता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सांत थॉमस आक्विनास आनी जायते देवशास्त्रज्ञांनी अजापां रचनेच्या भायर जावंचो संकेत म्हणटात. जें कितें अजाप जाता तें सर देवाच्या मुखेलपणान जावंक शकता. पूण एक मनीस एक संधानात्मक कारण म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटल कॉज म्हणटा जाल्ल्यान ताचे मुखांतर देव अजापां करूंक शकता. देव आजुनी अजापां करता आनी आजुनी अजापां करन आसा. देवाचें सदांच करतलो
म्हणजे कन्नड इंग्लिशांत गॉड सीकर्स म्हणतात. देवाची सकत आणि हजीरपण अजापाते बघूंक जाय म्हणली आशा. त्या देखून देवान ताच्या एकल्याच पुताक या संवसारी धाडलो आणि ताचे मुखांतर जायती अजापां केली. खोडकारांक नितळ केले, आर मारलेल्यांक गूण केले, सिनेगोगांत आकुटलेल्या हाताच्या मनशाक बरो केलो, सतापतीच्या साकराच्या पिडेतावन गूण केले, विधवीच्या पुताक जिवंत उठयले, कुड्यांक दिश्ट दिली, देवसारांक धांवडयले, बेऱ्यांक आई कशें केलें, मेल्लेल्यांक जिवंत उठयले, तोट्यांक सलशें केलें, वारें वादळ थंड केलें, जायराच्या दुवेक जिवंत उठयले, 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेतान वळवच्या स्त्रियेक गूण केलें, वारें वादळ थंड केलें, 5,000 लोकांक जेवण वाडलें. अशीं जायतीं बरीं कामां करून देवा बापाची खरी वळख करून ताणें दिली. देवा बापाची खुशी कितें म्हणून ताणें लोकांक समजयलें. जेजू सर्गा सोडल्या उपरांत पवित्र आत्म्याची देणी तांचे वयर देंवून आयली आणि पवित्र आत्म्याची देणी तांचे वयर देंवून येता आसतना धर्मदूतांनी जेजूची सुवार्ता अख्ख्या जेरुसलेमांत, समारियांत आणि पृथ्वीच्या पोंतान पोंत पर्यंत तांणी गजयली आणि जेजूच्या नांवान जायतीं अजापां केली. धर्मदूताची कृत्यां आद्ये 14वी वड. पवित्र आत्म्याच्या नांवान असर्यां करूंक कृपा आणि बोळ दिले. आज तोच पवित्र आत्मो पवित्र सभेंत आजुनी आजारासोनी असर्यां आणि तशेंच अजापां करूंक आमकां आदार दिवन आसा. पवित्र आत्मो आज आमकां अजापां करूंक आज सखत दिवन आसा. मोगाळ भावनो आणि भयणीनो, बायबल एक अजापांचो ग्रंथ जावन आसा. बायबल एक अद्भुतांचो बूक जावन आसा. बायबलांत सुमार एका देवशास्त्राचे प्रमाणे 120 अजापांचो उल्लेख केला. देवान असरें करूंक असरें करचें सोडूंक ना, तो ते केदाळे असरें करून आसा. देवान प्रावाद्या मुखांतर जायतीं अजापां केल्यांत आणि जायतीं अजापां करून आज कितें केलां? मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज जायतीं अजापां केल्यांत. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत पृथ्वीचेर देवान सगळो संसार रचलो, सगळो संस्कार अंकारांत बरोवन गेल्लो. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. एकाच उतरान म्हणजे संसार ताणें रचलो. उजवाड जावं म्हणलें, थंयसर उजवाड जालो. काळोख विंगड जालो. दीस आनी रात जाली. अशें उदक विंगड जालें. अंतरळ आनी आकाश केलो. भुमी वनस्पती उत्पन्न करूंक सर जिन्साची जडां रचलीं. आकाशाचेर दिवे ताणें रचले. काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक सूर्यो आनी तशें चंद्र आनी नखेत्रां रचलीं. सर तरांची प्राणी ताणें रचलीं. मनजत्यो ताणें रचल्यो. सर जिन्साची सुकणीं ताणें रचलीं. जानवरां ताणें रचलीं. देवाक सकड बरें दिसलें. आनी अखेरीक आमी पळयता देवान मनशाक आपल्या सारकेचो स्वरुपाचो जावन ताणें रचलें आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणलें, वाडा आनी सडा, पृथ्वी बरा आनी अधिकार चलया. 7व्या दिसा ताणें विशय घेतलो. 7व्या दिसाचे आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो आनी सगळें रचून जाताच त्या दिसा ताणें विशय घेतलो. रस्त्याचें काम एक अजापाचेंच काम म्हणून सांगेत. तशेंच मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, अब्राहमाचें जिवीत एक अजापाचें जिवीत जावन आसलें. देवान ताका आपोवणें दिता आसतना देवाच्या उतराक ताणें कान दिलें. देवान ताका म्हणलें, तुज्या देशांतलो
तुझ्या दायजा गोत्रामधलो आणि तुझ्या बापयच्या घरांतलो भायर सर आणि हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुझे थावन एक व्हड पर्जा हांव उपजयतलो. तुझे वयर हांव आशीर्वाद घालतलो आणि तुझे नांव वर्तें करतलो आणि तूं जातलोय एक आशीर्वाद. तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशीर्वाद घालतलो. तुजे वयर शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशीर्वाद मागतले. 12 अध्याय 1-3 वळी म्हणसर अशें देवाच्या उतराक खालती मान घाली. देवाच्या उतराक ताणें फाळो ताणें दिलो. देवाक विधेय जावन अब्राहाम भायर सरलो. देवान बसयल्ल्या गांवाक तो गेलो. अब्राहाम देवाचेर खरो विश्वास ताणें दवरलो आणि जायती थंयसर आजापां ताणें केली. पयलें जावन देवान ताचे कडेन सल्लो केलो. तुजी संतत धुळेच्या खांडा परी जातली आणि आकाशाच्या नखेत्रा बरी परजळतली. सर जनांक असो बापय येवंक जावंक पावलो. बाबर तसो बापय जावंक पावलो. आणि दुसरें जावन आपल्या उतर प्रायर ताच्या पत्नीक साराक देवान दया दाखयली आणि एका चेरक्या भुरग्याक प्रासूस जायशें केलें. तशेंच आमी पळयत आहो निर्गमन ग्रंथांत जुजे अजापी तरान म्हणले बरे इजिप्ताचो राय जावंक पावलो. तसो बापय जाकोबान जायतो मोग केलो आणि त्या देखून ताचे वयर रागार पेटलो आणि मोसोरो केलो. हे आमी निर्गमन ग्रंथांत आमी उत्पत्ती ग्रंथांत आमी आयकत आहो. अध्याय 50 वाक्य 20 अशें म्हणटा. ताच्या भावांनी ताका इन्कार केलो. ताका सांडलें. ताका एका पट्टू बांयक उडयलो. उदक तातल्या बांयक उडयलो. मिदियानांत व्यापारिस्त ते वाटेन येत आसतना तांकां विकलो आणि फारवेच्या एका कारभाऱ्याक ताका मोलाक घेतलो. ताचे वयर जायते आरोप करून ताका बंदेंत घालो. उपरांत देवान ताच्या जिवितांत असर्यां केली. तो बंदेंत आसतना ताणें फारवेचो स्वप्नाचो खरो अर्थ समजयलो. ताका विवरण केलें. स्वप्न खरें म्हणून फारवे राय समजलो आणि सगळ्या परिवाराक बरी दिसली. फारवे राय म्हणालो देवान तुका सगळें दाखोवन दिलें देखून तुजे तितलो बुद्धवंत आणि जाणतो मनीस कोणूच ना. तूं जातले तुजो कारभारी. फारवेन ताच्या बोटाक मुदी घाली आणि मुस्तायकीने सेले आणि ताच्या गळ्याक भांगराची सरपळी घाली. तो व्हडलो ताका 30 वर्सां प्राय जाली. ताच्या वेळार जायती समृद्धी जाल्ली. समृद्धी म्हळ्यार प्रॉस्परिटी थंयसर जाल्ली. द कंट्री वॉज एडवान्सिंग इन प्रॉस्पॅरिटी. सोर देशांनी दुखोळ पडलो पूण इजिप्त देशांत खाण आसलें. ताणें खाण संग्रह करून दवरलें. He stored the food in the storage. भाऊ ताची सोदना करून इजिप्ताक आयले. कित्याक म्हळ्यार इस्रायलांत दुखोळ आसलो. थंयसर दुखोळ पडलो. ताणें कितेंच राग ताच्या भावा वयर दाखोवंक ना. ताणें तांचो मोग केलो. तांकां राखलें. तांकां सांबाळलें. तांकां बक्षिलें. तांचे वयर राग कितेंच दाखोवंक ना. इजिप्त गांवांत तांकां पयस करूंक अवकाश करूंक दिवना. तो म्हणलो तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतले पूण देवान तें म्हाका बऱ्याक पडाशें केलें. मोगोचेनो भोव अपुरबायची उतरां जावन आसात. तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतले पूण देवान तें बऱ्याक पडाशें केलें. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 20. अशें देवान ताका उंच उबारलो आणि देवान केल्लें अजाप जावन आसा. तशेंच निर्गमन ग्रंथांत आमी पळयता देवान मोइजेक आपयलें. मोइजेन देवाक कबलत दिली. ताका इजिप्ताच्या बंदडेतावन इस्रायल घरांक सुटका दिवंक मोइजेक तांचो मुखेली जावन वेंचलें. ताणें देवाच्या आपोण्याक फाळो दिल्ल्यान देव
फारेवेरायाच्या मुखार अजापा करूंक पदवी दिता. ताचेकडे एक बेतकाटी आसली. ती बेतकाटी धरणीर उडोवंक सांगली. ताणें धरणीर उडयता आसतना कितें जालें मोगाचें न्हय, ती सोरोप जाली. ही कुणा तूं कर, त्या बेतकाटी मुखांत अजापा कर म्हणून ताकीद दिली. इस्रायलकारांचो खरो देव म्हणून दाखोवंक हे अजाप कर तवळ फारेवेराय तांकां वचोंक सोडटलो. मोइजे आनी तशेंच आरोन फारेव्या सरशी गेलो आनी बेतकाटी फारेव आनी ताच्या परिवारा मुखार सकला उडयली आनी ती सोरोप जाली. आपली बेतकाटी फारेव आनी ताच्या परिवारा मुखार सकला उडयली आनी सोरोप जाता आसतना फारेवेरायन इजिप्ताक विद्वांसाक आनी मंत्रवादीक आपोवंक धाडले आनी इजिप्ताच्या जादूगारांनी तांचे जादू विधवेच्या बळान तांणी केलें. तांची बेतकाटी सकला उडयल्यो आनी त्यो सोरोप जाल्यो. पूण आरोनाच्या बेतकाटीन तांच्यो बेतकाट्यो गिळून सोडल्यो. पूण फारोवाचें काळीज दारूण जालें. तो आयकलो ना आनी लोकांक वचोवंक सोडूना. अशें देवान मोइसे मुखांतर 10 खरगां हाडली. 10 खरगां हाडली मोगाचें न्हय, कसली खरगां, भोव कठीणाची खरगां म्हणून सांगीत देवान मोइसे मुखांतर अजाप केलें. उदक पयलें जावन उदक आसलें रगत केलें. नील न्हंयक बेतकाटी उडयली. न्हंयत आसलें मासल्यो मेल्यो. न्हंयच्या भोंवतणी आसल्यांक उदक पिवंक जालें ना. हे पयलें खर्ग. दुसरें खर्ग जावन आसा माणके. आरोनान उदकाचेर हात उबारलो. माणके आसले, माणक्या सर भायर आयले. घरांत ते भितर सरले. न्हंयच्या कुडांत आयदनांनी पळोवंक मेळ्ळे. तरी जाल्यार फारोव राय आयकलो ना. तिसरें जावन जळार्यो. आरोनान बेतकाटी उबारली, धरणीक मारली, धुळीक मारली. अशें असंख्य तरेन इजिप्तांत धूळ जळारी जाली. आनी चवथें जावन मुसांचो एक इंड आयलो. सगळे देश मुसांनी भरले. मुसांनी तो देश विभाडलो. जानवरांचें मरण चवथें 5वें जावन इजिप्ताच्या जानवरांचेर, घोडेऱ्यांचेर, गाडवांचेर, करयांचेर, गोरवांचेर आनी बकरांचेर कठीण पिडा धाडली आनी तांची जानवरां मेली. इस्रायलांत एक जानवर मरोंक ना. आनी 6वें जावन पोड म्हणटात मोगाचें न्हय. सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे रान्नीचो इल्लो गुपोर फारवे मुखार हाडलो आनी वाऱ्यांत उडयलो आनी ताचे वरवीं मनशाचेर आनी मनजाचेर पोड जालें आनी तें फुटोन घाय जालें. 7वें जावन खरयांचो पावस. खरे पडले. खरयामध्ये निरंतर जगलावणे मारले. इजिप्तांत एक राष्ट्र जालें. तवळ तितलो बिरांकूळ खरयांचो पावस पडोंक नासलो. शेतांतले सगळे वनस्पतीचो नाश जालो आनी सर्व रूख मोडून पडले. पूण इस्रायलाचेर एक खरयांचो पावस पडलो ना. 8वें जावन 8वें खर्ग देंपे. उदें दितावन वारें वादळ धाडलें आनी सगळे दीस रात म्हणले बरी ते वाडलें. सकाळी तावन आकाळी म्हणसर देंपे आखे इजिप्ताचेर आयले आनी इजिप्ताचे हर एक स्वतेर राशी राशींनी ते पडले. सगळी भुंय धांपली आनी ताचे वरवीं ती खाली जाली आनी सगळे आनी सरसंगत्यो ग्रासल्यो. भुंयचेर 5वें कितें आसलें सगळें सत्यानाश जालें. 9वें जावन 9वें खर्ग जावन आसा काळोख. सगळो इजिप्तचो लोक काळोखांत बुडलो. एकल्याक आनीकलो दिसलो ना. 3 दीस आपल्या जाग्यार थावन हालोवंक शकलो. पूण इस्रायलांनी वस्ती केल्ले कडेन उजवाड आसलो. थंयसर उजवाड आसलो आनी बरेंपण जालें. 10वें खर्ग जावन आसा मालगड्या पुता सशी जिवेशी मारचे विशीं सांगता. सर्वेस्पर मध्यान राती हांव इजिप्तांतलो उतरतलो. फारावाच्या मालगड्या पुता थावन सुरकन दांत्या लागीं बसलेल्या साकणीच्या मालगड्या पुता पर्यंत इजिप्तांतले सर मालगडे पूत मरतले. जानवराची प्रथम जनित पूत
मोडतेले तरी पारव्याचे रायन तांकां वचोंक सोडले ना आनी देवान तांचे संगी दाग करगां केली पूण इस्रायल ताका अजापूण रितीन म्हणले बरी संरक्षण केलें मरुभुमीत 40 वर्सां आसतना तांकां सर पावसांनी वता थावन वाटा कुपानान वेडो घालो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 9 तांबडो दर्यो उतरत आसतना ती सुक्या धरणीचेर सरली आनी देवान तांकां इजिप्त घरा थावन सुटका लाभली तांची सैन्या आनी घोडे साबारांक देवान तांकां दर्यांत बुडयलें आकाशांत थावन मान्ना तांकां खावंक दिलें तांची भूक थांबयली रेपिदिमांत कडपां थावन उदक वळशें केलें आनी ते पियोन दादोश जालीं आनी थान बागयली आनी देवान जायती अजापां केली इस्रायेलांत देवाक आराधन करूंक आनी स्तुती करूंक प्रारंभ जालें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो खंडीत जावन अजापां आमकां सकत दिता जर तर आमच्या जिवितांत अजापां बावरता आसा तर अजापां जातात देवान मोइसे मुखांतर 10 करगां केलें कित्याक म्हळ्यार परवराय देवा वयर फात्योंक निज देवाक आराधन करूंक ताका विधेय जावन चलोवंक ताणें अजापां केलें तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी कितें करया आमी देवाचेर विश्वास दवरया देवाचेर बावर्त दवरया बावर्त आसा तर थंयसर अजापां जावंक फावतात.